घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या घरधनी प्रिशा आगारवडेकर हिणे आता टिका जावपाक लागिल्ल्यान परतो यू टर्न घेतला। ती सांगता केस फाटी घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला। घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या घरधनी प्रिशा आगारवडेकर हिणे आता परतो यू टर्न घेतला। घरधन्याचे तडजोडीची भुमिकेचेर सगळ्यांनीच अजाप उक्तायल्ले, तशेंच तिचेर टिकाय केल्ली। हे टिके उपरांत आता तिणें परती भुमिका बदलल्या। ती सांगता केस खंय फाटी घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला म्हूण। घर मोडून उडयल्ल्या पूजा शर्माचो मनीस बुधवारा राती कडेन तिच्या घरा आयिल्लो, तेन्ना तांचे मदीं खंय तडजोड जाल्ली। आजगावा आगरवाडीकर कुटुंबियाचे घर मोडिल्ल्या प्रकरणात तडजोड करून हे प्रकरण मिटोवपाचो यत्न चल्ला अशें जरी आसले तरी सरकार हे विशीं कसलीच तडजोड करचे ना। हातूंत घुसपल्ल्या सगळ्यांचेर 100% कारवाय करतले। ह्या प्रकरणांतल्या दुबावितांक धरपा खातीर गोंयचे पुलीस बेळगांव आनी मुंबय गेल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। हे विशीं लोक हांगा थंय नाचतात म्हणून तांचे फाटल्यान सरकारूय नाचचें ना। जांकां तडजोड करून प्रकरण मिटोवपाचें आसल्यार तो तांचो वैयक्तीक प्रश्न, पण आमी हे विशीं सुरू केल्ली चवकशी फाटी घेवचे नात। घर मोडटना थंय हाजीर आशिल्ल्या गुंडांचेर कारवाय ही जातलीच। पुलीस अधिकाऱ्यांची चवकशी जातली हो कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न जावन आसा। आयज कागाळ करतले आनी फाल्यां ती फाटी घेतले अशें आतां चलचें ना। लोक विविध कारणां खातीर तडजोड करतात अशें जरी आसलें तरी सरकार हे विशीं कसलीच तडजोड करचें ना। आमी सगळ्यांचेर कायद्या प्रमाण खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आजगावांतले घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात आगरवाडीकार फामिलीन केस फाटी घेवंक ना जाल्यार कितेंय करूं, पूण ह्या प्रकरणाचो निकाल लावपाकूच जाय अशें थळावी आमदार डिलायला लोबो सांगता। गोंयांत अशे तरेचे प्रकार परतून घडपाक जायना, ताका लागून घर मोडप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें तिचें म्हणणें। केस फाटी घेवपाच्या आगरवाडीकर फामिलीच्या निर्णयाचेर समाज वावुरप्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। ही केस तांणी फाटी घेतली जाल्यार आयज गोंयकार हारतलो आनी बिल्डर लॉबी जिखतली अशें समाज वावुरपी रामा काणकोणकर सांगता। देवळां आनी शाळांच्या 100 मीटर आवाठांत बार्रांक परवानगी दिवपाचो कायदो 1980तलो आसा। तो कायदो आमच्या सरकारान हाडूंक ना। आपल्या सरकारान आतां ह्या परवान्या खातीर शुल्क दुपेट करून ते करपाक आडावपाचो यत्न केला। काँग्रेसीक फट उलोवन ते खरें म्हणपाची संवय जाल्या असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो। देवळां आनी शाळा 100 मीटर लागसार बारा घालपाक परवानगी आसा म्हूण अधिसुचोवणी जारी केल्ली। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो।
वाळशी दिवचले रस्त्याचे एके वटेन व्हड पालसण कोसळिल्ल्यान एके वटेनच्या येरादारीक आडखळ निर्माण जाल्या. पालसण कोसळटाना त्या रस्त्यान वचपी एक दुचाकी चालक वाटावलो. हे विशीं म्हायती मेळटाच आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमदार प्रेमीन शेट, नगराध्यक्ष, थळावे नगरसेवक तशेंच अधिकाऱ्यांनी हांगा येवन पळोवणी केली. वाळशी वाठारांत रस्त्याचे देगेक एक व्हड दोंगर आशिल्ल्यान तो कोसळपाचो भंय आदीं उक्तायलो. हे विशीं कांय दिसां पयलीं आमदार डॉक्टर शेट्ये हांणी खात्याक म्हायती दिल्ली. फाटले 2 दीस पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळ्ळी ती परत कोसळपाचो भंय नागरिकांनी उक्तायला. डॉक्टर शेट्टी हांणी हे घडणुके विशीं खर तिडक उक्तायली. हांगा सगळे सुरक्षीत जायसर एके वटेनची येरादारी बंद दवरची तशेंच लोकांक हाचो त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली. वारकणे फोंड्या कुडतरकर आर्केड इमारतींत चोरांनी 8 परस चड दुकानां तशेंच खासगी कार्यालयां फोडली. बेरेस्तारा सकाळीं हें कळ्ळें. दुकानांतल्यान सुमार 4 ते 5 हजार रुपया आनी एक मोबायल फोन चोरलो. मात कंप्युटर, लॅपटॉप आनी हेर किमती वस्तू चोरांनी हात लावंक ना. हे विशीं चड म्हायती प्रमाण वारकंडेच्या फोंडेच्या कुडतरकर आर्केड इमारतींत आशिल्लीं दुकानां आनी कार्यालयांनी चोरी जाली. पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो. हे इमारतींत CCTV कॅमेराज नाशिल्ल्यान पुलिसांक तपास करतना आडखळ निर्माण जाल्या. पुलीस चोरांचो सोद घेतात. देवान सगळे अवयव सगळ्यांक दिल्यात, तरी लेगीत लोक कांय भुरग्यांक अवयवांच्या उणावाक लागून दिव्यांग म्हणटात. ह्या भुरग्यांक तुच्छ लेखपाचो अधिकार कोणाकूच ना. अशा भुरग्यांक समाजांतल्या हेर घटकां वांगडा जिणेंत मुखार वचपाचो अधिकार आसा. ते खातीर तांकां फकत सहानुभूती न्हय तर मोगाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन. सांखळे रवींद्र भवनांत अपंग मानव सशक्तीकरण खात्यान आयोजीत केल्ल्या इंडो-इराणियन फिल्म फेस्टिवलांत दिव्यांग भुरग्यां विशीं जागृताय करपी फिल्मां दाखयल्ली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला 180 कोटी खर्च करून गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आल्तीन हांगा स्थापन केला. पणजे आनी आसपासच्या 6 जाग्यांचेर हे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मेजपा खातीर सेन्सर बसयल्यात आनी हे सेन्सर हवेंतले कार्बन डायऑक्सायड, पर्टिक्युलर मॅटर P110, कार्बन मोनॉक्सायड, नायट्रोजन डायऑक्सायड PM2.5, लायट सल्फर डायऑक्सायड आनी नॉयज इतल्यो गोश्टी मेजता. आल्तीन स्थित इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खंय हो डेटा मॉनिटर करता. ह्या सेंटरा कडेन ही तांत्रीक म्हायती एनालायज करपाक एक्सपर्टायज आसा काय ना हो व्हडलो प्रश्न. ते शिवाय हो सगळो डेटा वेबसायटीर घालून सार्वजनीक केल्यारूच ताचो फायदो जातलो अशें लोक म्हणटात. हे सेन्सर खरेंच काम करता आनी तो डेटा खंय स्टोर जाता हें कळपाक मार्ग ना. अहमद देवडी खुंची हल्लो प्रकरणात म्हापसा पुलिशेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केली. फाटल्या दिसांनी पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली. मात कांय दुबावीत फरार आशिल्ले. मात आतां आनीक 2 जाणांक ह्या प्रकरणात अटक करपाक म्हापसा पुलिसेक येस आयला. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखणी दिल्या. म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारांत 30 मेक जाल्ल्या खुंची हल्ल्यान अहमद देवडी हाका मरण आयिल्लें. पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली, पूण कांय दुबावीत फरार आशिल्ले. मात आतां म्हापशा पुलिसेन लक्ष्मीनगर हावसिंग बोर्ड हांगा रावपी आनीक 2 दुबावितांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या. नारायण उर्फ बाबू बालेकार आनी मुटाप्पा उर्फ सनी निकोडे अशीं तांचीं नांवां आसात. तांकां महाराष्ट्रांतल्या बांदा हांगासरल्यान अटक केली. म्हापसा पुलिशेन ह्या दुबावितांक न्यायालयान हजर केल्ले ते प्रमाण ह्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. बामणबाट मेडशी चलपी बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांत क्लोरिनाचे गळटेक लागून 6 जाणांची भलायकी इबाडली. 6 जाणांक बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. गॅसाचे नमुने तपासपा खातीर धाडल्यात. थळाव्यांनी संबंदीत स्क्रॅप यार्डाच्या दनयाचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी केल्या. मंगळारा सकाळी बामणबाट मेडशी स्क्रॅप यार्डांतल्या सिलेंडरांतल्यान क्लोरिनाचे गळटेक लागून स्क्रॅप यार्डाच्या दनया सयत 6 जाणांची भलायकी इबाडली. 6 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीन भरती केल्यात. वाठारांत पातळिल्ल्या गॅसाच्या वासाक लागून थळाव्या लोकांकूय श्वास घेवपाक त्रास जालो. वाठारांत चलपी ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा आड कागाळी करून लोक थकले. आतां तरी पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. मेडशी चलपी हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड कायमचो बंद करतले, तशेंच तो पाडपाचो आदेशूय काडटले म्हूण मेडशेचो सरपंच प्रमोद कामतीन सांगले. काणक्या म्हापशा साईबाबा देवळा लागसार रस्त्या कुशीकचो मोडिल्लो खांब बदलतना खांब्या वयल्यान पडून झारखंडच्या मालेश्वर कुमार राठोड ह्या कामगाराक मरण आयले. म्हापशा पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आजगावचे आगरवाडीकर कुटुंबियाचे घर मोडिल्ल्या प्रकरणात IPS अधिकाऱ्याचे नाव मुखार येवचे न्हय म्हूण तशेंच हे प्रकरण निभोवपा खातीर आगरवाडीकर कुटुंबाचेर दबाव घातला अशें हळदोणचो आमदार कालूस फरेराचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद जाला. आतां न्यायालयूच हे प्रकरण सोडोवपाक शकतले. तशेंच मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात मुद्दम जावन लक्ष घालपाचें आवाहन आमदार कालूस फरेरान केलां.
स्मार्ट सिटी गैरकारभार कला अकादमीचो भ्रष्टाचार तशेंच इबाडिल्ल्या कायदो आनी सुवेवस्थेच्या विरोधांत विजय सरदेसायान राज्यपालाक निवेदन दिलें. आजगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात जी तडजोड जाल्या ती दुर्दैवी आशिल्ल्याचें विजय सरदेसायाचें म्हणणें. दामोदरायच्या लोकांचे वसणुकेंतल्या उदक व्हांवून वचपाची पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान बेरेस्तारा सकाळी कांय घरांनी उदक घुसलें. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडेन हो विशय आडकून आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश जारी केल्या उपरांत रोखडीच उदकाक वाट मेकळी करून दितले अशें स्पश्ट केलें. राय हांगच्या दामोण पश्चिम भागांतल्या पल्लवी वेरेकार आनी हेर थळाव्यांच्या घरांनी बेरेस्तारा उदक घुसलें. पावसाचे सुरवातीकूय उदक घुशिल्लें, मात पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्यान घरांनी उदक पावंक नाशिल्लें. हांगा एका तळाव्यान घर बांदतना उदक व्हांवून वचपी पारंपारीक वाट मातयेची रास घालून बंद केल्या असो दावो दामोदरायच्या थळाव्यांनी केल्या. उदक व्हांवून वचपाची वाट मेकळी करपा खातीर पंचायत, जिल्लोधिकारी कार्यालय, आमदार ह्या सगळ्यां कडेन मागणी करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पावसाच्या तडाख्यात बुधवारा दिवचलच्या मये वाठारांत एका घराचेर जाल्यार नार्वे वाठारांत टॉयलेटीचेर झाड कोसळ्ळें. 3 कडेन लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. झाडांचे हे पडझडीत 3 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेची हानी जाली. जाल्यार नशिबान हेर कांयच वायट घडूंक ना. बुधवारा दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत उटंगराच्या पावसान धुमशेणां घातली. पावसाच्या तडाख्यान कांय कडेन झाडांची पडझड जाली. मयीच्या केळबाय वाड्याचेर विटू माडकर हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून घराची मोडतोड जाली. जाल्यार नार्वेच्या मुड्डेर वाठारांत एका टॉयलेटीचेर झाड पडलें. नार्वे सयत वाटादेव आनी कुडचिरा लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान मजत कार्य केलें. हालीसराक प्लास्टिकाचो वापर जायत्या तरांनी जाता. प्लास्टीक हो दिसपट्टे जिणेचो म्हत्वाचो भाग जाला. सध्या लोक चड करून उदक पिवोवपा खातीर प्लास्टिकाच्या बाटल्यांचो उपेग करतात. पूण तातूंतल्यान उदक पियेल्यार भलायकेच्यो जायत्यो गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात. गोडेमूत सारकिल्ले दुयेंस जावं येता. अमेरिकन डायबिटीज असोसिएशनान केल्ल्या अभ्यासान प्लास्टिकान वापरिल्ल्या BPA वरवीं इन्सुलिनाची संवेदनशीलताय उणी जाता, जाका लागून टायप 2 गोडेमूत जावपाचो धोको वाडटा अशें दिसून आयलां. अन्न आनी पेय पदार्थाच्या पॅकेजिंगांत BPAचो खूब उपेग जाता. ताका लागून रक्तांतली साखर वाडूंक शकता, जो टायप 2 गोडेमूत जावपाचो एक मुखेल धोको आसा. 1, 2, 3 आनी 5 क्रमांकाची उत्पादनां सगळ्यांत सुरक्षीत प्लास्टीक मानतात. तेच बरोबर रिसायकल क्रमांक 3, 6 वा 7 क्रमांकाचे प्लास्टीक शक्य तितले टाळप बरें. ह्या प्रकाराच्या प्लास्टिकाचे रिसायकल करप भलायकेक धोक्याचें थारता. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 विकेटींनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे फायनलीन प्रवेश केलो. पयली बॅटिंग करतना अफगाणिस्तान दक्षिण आफ्रिकेक 56 धांवड्यांचें आव्हान दिल्लें. प्रत्युत्तरान खेळटाना दक्षिण आफ्रिकेन हें आव्हान सहज पुराय केलें.
पणजेच्यान वळवय मेरेन येरादारी करपी कदंबाची प्रवासी इलेक्ट्रीक बस बेतके खानोळ्या वाठारांत बंद पडली. कदंबाच्यो पोरण्यो बशी बंद पडपाक लागिल्ल्यान सरकारान नव्यो इलेक्ट्रीक बशी घातिल्ल्यो. मात आतां ह्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत बंद पडपाक लागिल्ल्यान प्रवाशांनी तिडक उक्तायल्या. चिंचोणच्या लायटीची समस्या घेऊन गावची उदरगत समिती आणि पंच वांगड्यांनी बेरेस्तारा वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेतली. पावसाळ्या पयलींची कामां सामकी करूंक नाशिल्ल्यानूच चिंचोण्या गांवांत लायटीचो प्रश्न उप्राशिल्ल्याचे अभियंत्यान सांगले. लायटीची समस्या कित्याक लागून उप्रासता ते तपासून पळयतले आनी योग्य उपाय काडटले म्हूण अभियंत्यान सांगले. जुलै महिन्यात क्रेडिट कार्डा कडेन संबंधित नव्या नेमापासून ते ITR फायलिंग मेरेनच्या बदलांचो आस्पाव आसा. पेटीएम पेमेंट्स बँक 20 जुलै 2024 दिसा शुन्य आशिल्ले निष्क्रिय वॉलेट बंद करतले आनी फाटल्या वर्सा वा ताचे परस चड काळान वेव्हार ना तांचे खातीर हो नेम लागू जातलो. 1 जुलै 2024 सावन कांय क्रेडिट कार्डां खातीर सरकारी वेव्हारांचे रिवॉर्ड पॉयंट्स सांठोवप बंद करतले म्हूण SBI कार्डान जाहीर केला. ICICI कार्ड बदलपाचो शुल्क ₹100 वेल्यान ₹200 मेरेन वाडयतले. आर्थीक वर्स 2023-24 खातीर ITI दाखल करपाची निमणी मुजत 31 जुलै 2024 आसा. तुमकां निमाणी मुजती मेरेन ITR भरपाक अपेस आयल्यार तुमी 31 डिसेंबर 2024 मेरेन उसरा दंडा सयत आयकर रिटर्न भरपाक शकता. एक्सिस बँकेन सिटी बँक क्रेडिट कार्ड गिरायकांक क्रेडिट कार्ड खात्या सयत सगळे बंद स्थलांतरीत करपा विशीं सुचयला, जे 15 जुलै 2024 मेरेन पुराय जावपाची अपेक्षा आसा. धोकादायक पालसणां कापून सुरक्षीत जाय मेरेन दिवचलचो बायपास रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरचो अशी मागणी दिवचल गट काँग्रेसीन केल्या. बेरेस्तारा सकाळी बायपास रस्त्याचेर पालसण कोसळपाक सरकारी यंत्रणा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार आसा असो आरोपूय काँग्रेसीन केला. पालसण कोसळपाचे घडणुकेची पुराय चवकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलव हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो.
संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाढ जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाढ करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर हाणें कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पियेवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतले सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक